आयची तिनी वाचपां तुमी आयकलीं. पयल्या वाचपांत देव जेरेमियास प्रवाद्याक म्हणटा, तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका विंचून काडलो आनी प्रवादी म्हूण नेमलो. दुसऱ्या वाचपांत सांत पौल कोरिंतकारांक म्हणटा, जायते कश्ट आकांत विघ्नां म्हाका सोंची पडलीं पूण हांव निराशी जायना. हांव बरवशान जियेतां कित्याक बापान जेजूक पुनर्जिवन केलां आनी तोच आमकां पुनर्जिवन करतलो. तिसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजू 70 आनी दोगां आपल्या शिसांक दोगांक धाडटा आनी म्हणटा, गरजे भायल्यो कसल्योच वस्तू व्हरूं नाकात, देवाचेर पातयेवन तुमी बरी खबर परगट करात. आज आमी सांत सावेराचें फेस्त करता. ह्या फेस्ता दिसा हो सांत आमकां कितें सांगता जायत? घडये तो आमकां अशें सांगता आसतलो, म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांवें म्हज्या जिवितांत जेजूचो पुरतो पाटलाव केलो. जेजू म्हज्या जिविताचें केंद्र जालो. तुमी म्हाका तुमच्या जिविताचें केंद्र करूं नाकात, जेजूक तुमच्या जिविताचें केंद्र करात.